आमी आतां सीईक मेळपा आयिल्ले कित्याक आज गोंयभर एक्चुली लास्ट टायम जेन्ना मंत्र्यान एक स्टेटमेंट केल्लो की पीक आवर्सान आपूण टॅरीफ वाडयतलो बाय 20% आनी तेन्ना आमी हांगा मेमोरंडम दिवन ताका घेराव घालून वी हॅड कंपेल्ड द गव्हर्मेंट टू टेक इट बॅक आनी त्या वेळाचेर स्मार्ट मिटराचो आमी थंय विशय काडिल्लो की स्मार्ट मिटराचो टेंडर तांणी कसो म्हळ्यार फ्रॉम 467 crores estimate they have given it to 890 crores. आज जेन्ना आमी सीईक जेन्ना जेन्युइन गोंयकाराचे प्रश्न जेन्ना विचारले ताजे कडेन उतरां ना तो गोल गोल उलयता ताका आमी बेजीक फंडामेंटल क्वेश्चन विचारलो की तुमच्या तो म्हणटा आतां नोडल एजन्सीन आरईसीन केल्लो एस्टिमेट वीच इज द गव्हर्मेंटाचेच एजन्सी ही काय प्रायवेट तुजी आनी म्हजी एजन्सी न्ही 467 crores estimate. How the tender has gone for 890 crores, which is 90% above the estimate. This raises serious questions in the mind of people. Secondly, we have seen in the state of Uttar Pradesh, the government has rolled back. अरे तो एक इंजिनियर आमकां सांगता की काँग्रेस रूल्ड स्टेटीन वच आनी मिटराचे कॉस्ट चेक कर म्हणून म्हणजे हे भारतीय जनता पार्टीचे स्पोक्सपर्सन हाऊ कॅन ही टेल अस टू गो टू स्टेट वेअर काँग्रेस इज रुलिंग. ही इज एन ऑफिसर ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. He has to be specific to question what we ask. He cannot talk politics here. हे अशें दिसता की प्रमोद सावंताचे स्पोक्सपर्सन बरे कांय म्हाका समजना. क्वॉलिफाईड लोक जेन्ना थंय बसना तेन्ना इगत जाता ताजेर हांव चड उलयना हांवें पर्सनल गेले म्हणटले हे लोक. आतां दुसरें ताणें थंय उल्लेख केलो कित्याक टेंडर जेन्ना फ्लोट जालो तेन्ना 3 कंपनी थंय बिडिंगां आयली आनी एक कंपनीक नांव घेतलें ताणें जिनस पावराचें ताणें नांव घेतलें. दे हॅव ब्लॅकलिस्टेड जिनस पावर. वाय? सो दॅट ही शूड नॉट कम्पीट फॉर दॅट टेंडर. वेन ही वेंट टू द हायकोर्ट दे हॅव विड्रूड हिज ब्लॅकलिस्ट. यू हॅव सीन ऑन रिकॉर्ड ही सेड दॅट ही हॅड सप्लायड फॉल्टी मिटर्स. हे न्हिदताले. आतां 5 वर्सां जेन्ना फ्रॉम ओल्ड मिटर टू डिजिटल मिटर जेन्ना ह्याच सरकारान सांगलें गोंयच्या जनतेन डिजिटल मिटर घातले त्या मिटराचे पैसे आम्ही फारीक केले अजूनही फारीक करतात इन द बिल आणि तो आज सांगता की ते फॉल्टी मिटर म्हणून. पण हे फक्त लुटपा आयल्या. हे आणि एक व्हडलें स्कॅम. हे 890 करोड रुपया आणि मिळून खाल्या. हातून दुबावूच ना कित्याक जेन्ना काही आमच्या लिडरांनी ताका प्रश्न केलो की बाबा कंज्युमरा कडेन चॉयस दवर. कोणाक मिटर घालपाक जाय स्मार्ट ताका घालूनी कोणाक नाका ताका ना घालूनी. जाल्यार तो सांगता कंज्युमर कोण आपूण सांगता आयकपा जाय. म्हणजे ही डिक्टेटरशीप भाषा ही सालाजार भाषा की भारतीय जनता पार्टी सांगता तेच तुम्ही ऐकपाचें. एका सायडीन आमचो प्रधानमंत्री सांगता तुम्ही भांगर घेनाका दुसऱ्या सायडीन सांगता पेट्रोल वापरनाका आणि ह्या सायडीन हे स्मार्ट मिटर घालता. चल्ला कितें आमकां समजना. आय थिंक दीस स्मार्ट मिटर स्कॅम हे भायर येवपाकूच जाय. आज पुराय गोंयची जनता देर इज इनफॅक्ट अ फोरम इन पेंजीम वेर ऑल द कॉमन सिटीजन्स हॅव कम टुगेदर on the issue of the smart meter. So म्हाका दिसता हे आमी ताका आज मेमोरंडम दिला. वी हॅव टोल्ड हिम दॅट जर स्पेसिफीक टायमा भितर जर तूं हें विड्रॉ करना जाल्यार आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें. मागीर हांगा फाल्यां लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जर जालो आनी जर हांगा जर आमकां प्रोटेस्ट घेवन येता तेणी मागीर सरकारान आमकां ब्लेम करचें न्ही. आतां हो मंत्री जो आसा सगळ्यांक याद आसतली आय सेक्युरिटी रेजिस्ट्रेशन प्लेट म्हूण हाडली. त्या आय सेक्युरिटी रेजिस्ट्रेशन प्लेटीचे कितें जालें हे गोंयकारांक खबर आहा. हे फक्त खावपाक आनी लुटपाक उरल्या. म्हाका दिसता काही म्हयन्यांनी इलेक्शन आहा. हो विशय सिरियस विशय. जर तर सरकार हे जर तर स्क्रॅप करना आमचो सिंपल डिमांड इज की हो जो टेंडर आसा तो प्रोसेस इज ओपेक. तातूंत क्लॅरिटी ना. 90% इन्फ्लेशन आसा इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेट. रिटेंडर करा तुम्ही. Why you are keeping the people in dark? We are not against reforms. आता तो म्हणटा कितें की power transmission laws I could identify from the smart meters. I can identify the load on the fluctuation of load. You put smart meter on the transformers. तुका जर तर fluctuation of load check करपाक जाय तुका जर तर transmission losses identify करपाक जाय तू ट्रान्सफॉर्मराचेर घाल. तुका ट्रान्सफॉर्मर विल टेल की बाबा खंय पावर लॉस जाता खंय लोड वाडटा करता. 5 वर्सां पयलीं तुमीच आमचेर बर्डन घातले हे डिजिटल मिटर हाडून. आता ते तुमचे पैसे खाऊन जाले तुम्ही आता स्मार्ट मिटर हाडटा. सो आय थिंक दीस गव्हर्मेंट हे फक्त बारीक समाजाच्या लोकांक गरीब जनतेक लुटपाक हे सरकार आसा.
आमी ह्या सरकाराक चेतावणी दिता की तुम्ही ताबडतोब हे सस्पेंड करचें. जर तर करना जाल्यार आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें आनी गोंयची जनता रस्त्यार देंवतली. कित्याक इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ते प्रत्येक मनशाक लागता. तुमचे आज पळय तुमी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी आज गोंयकारा कडेन उलयता, अरे तुमचो मोबायल चार्ज करपाक इलेक्ट्रिसिटी जाय. हे फाल्यां तुमकांय फाल्यां तुमी जर मोबायल जर पयशे घालूं ना तुजो मोबायल चार्ज जावचो ना. सो आय थिंक दीस इज अ बीग स्कॅम बाय दीस भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट. हे आमी ताका आज मेमोरंडम दिला. लेट अस वेट फॉर अबाउट अ वीक ऑर सो. जायना जाल्यार आमकां हांगा परत येवचेच पडटलें. जो मेरेन तो सस्पेंड जायना आमी उगी रावपाचे ना. But Ankit, already the work has been started. So many houses. अराउंड 1 लाख तेंच्यांनी घातले म्हणटा. 7.5 लाख कंज्युमर गोंयान आसा. लास्ट टायम जेन्ना आमी आयिल्ले तेन्ना आमी ताका चेतावणी दिल्ली. आता तो सांगता कितें की जनतेक कळपाक लागून म्हण तो प्रेस कॉन्फरन्स घेता. हे तुमी आयकलां आसतलें. आतां सांगता तो एका वर्सान इन्फ्लेशन जालो तेन्ना ताका कळ्ळें की आपूण सांपडटलो ताणें काडला आनी कॅबिनेट अप्रुवलाक धाडला. गरज नाशिल्ली न्ही. तेन्ना ताणें जनते मुखार येवपा जाय आशिल्लो. तेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा आशिल्ली. ताणें लिमिटेड ताणें सांगलें मरे आपूण 2-3 चॅनलां दिला म्हणून. मागीर हें कितें फक्त 2-3 चॅनलाकूच तूं इंटरव्यू दितलो, 2-3 चॅनलूच गोंय चलयता तशें जायना. हांगा जितले लोक आसा यू आर द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. तुमचो रायट सत्य कितें आनी फट कितें हें उघड करपाचें. म्हाका दिसता सत्य कितें हें तुमी लोकां मेरेन व्हरपाकूच जाय. कित्याक आज प्रत्येक गोंयकार आज त्रासान आसा मरे बिकॉज ऑफ दी स्मार्ट मिटर. आनी हांव लोकां कडेन अपील करता जबरदस्ती जर हे करतात जाल्यार तुमकां जर पटना तुमी करनाका. पळोवया तरी सरकारा कडेन कितली दादागिरी करता ते सरकार काबजदाद आहा ती. तो सांगता की कंज्युमराक आमी चॉयस दिवचे ना. आमी सांगता ते तुमी आयकपा जाय. अरे पयशे आमी फारीक करता, हाजो बापूय फारीक करना. इलेक्ट्रिसिटीचे पयशे कश्टान गोंयकार काम करून फारीक करता. हे कोण रे सांगपी आमकां? हाडून सगळे लादता ते गोंयकाराचेर. तर तुम्ही सीक सांगले 6 महिने फुडार दोन तो म्हणजे तुम्ही सीक सांगले 6 महिने ना फुडार तो दोन कितें सांगतालो वता आसतना ना, ताणें तुम्ही आत्ताच ताका सांगला, डायलॉग 6 मारलो. महिन्यांनी डायलॉग मारलो की तो म्हणटा की विधानसभेन यो अशें कितें उलयलो तो. सो हांवें ताका सांगलें जे फुडले वेंचणूक जावपाची आहा कदाचित 6 म्हयन्यांनी जायत ते काँग्रेसीचें सरकार येता. सो हांवें ताका सांगलां तूं 6 म्हयने म्हणलें हें पेंडींग दवर. आमी येतकीच म्हणलें हें स्क्रॅप करया, रिटेंडर करया आनी लोकां म्हऱ्यान या. लोकांक जाय तें करया. अरे स्मार्ट जावया पूण स्मार्ट लोकांच्या कुस्तार न्ही. ट्रान्सफॉर्मराचेर घाला मरे तुमी स्मार्ट मिटर आनी मॉनिटर करा. हें फक्त लुटपाचें आनी खावपाचें हेंचें आतां जालां कितें. हांगची प्रथा जाल्या की खंय लुट्टा खंय मेळटा तें पकडुवप. जाता तितले मनशाच्या बोल्सांतल्यान पयशे काडप. दिस इज द थंब रूल ऑफ दीस बीजेपी गव्हर्मेंट.